पयर जेन्ना मडगांव म्युनिसिपल गार्डनान फ्री स्टायल झगडी जाली तेन्ना ते सेक्युरिटी गार्ड नाशिल्ले आनी तेन्ना आमी डिमांड केल्लो की मडगांव म्युनिसिपालिटीच्या सीओचेर इमिजिएटली एफआयआर फायल करची म्हणून। आता जे आरटीआयची उत्तरां आमकां ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशना कडल्यान मेळ्ळा ते म्हणटात की तांच्यांनी 26 सेक्युरिटी गार्ड म्युनिसिपालिटीक अलॉट केला म्हणून। आता पयर परत एकदा असोच इन्सिडंट जालो ज्या जाग्याचेर सेक्युरिटी गार्ड नाशिल्ले ते म्हणटा ते आमचो जो एक हिस्टोरीक जागो एक पवित्र जागो लोहिया मैदान आसा तो डिफेस करपाचो प्रयत्न जालो ते आमी तेन्ना लोकांच्या नदरेक हाडून दिल्ले की ते सेक्युरिटी गार्ड नाशिल्ले म्हणून। आता काल जेन्ना प्रेसान मडगांवचो डिफेक्टर आमदार टर्न पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हाका प्रश्न केलो तेन्ना तो अशे तरेन उलयलो जणू काय लोहिया मैदान आपल्या घरांतल्या गार्डन आशिल्ल्या भशेन। आता ही वॉज क्लूलेस की थंय सेक्युरिटी गार्ड आसता नासता ताका कांयच खबर नाशिल्लें। मागीर काल एक हांवें व्हिडिओ पळयलो तातूंत मडगांवचो सीओ म्हणटा की ताणें एक एक्स चेअरपर्सन आनी जो सिटीजन आसा मडगांवचो ताजेर एक पुलीस कंप्लेन फायल केल्या कित्याक ताणें संसदेचेर ट्रेसपास केला म्हणून। आता प्रश्न असो पडटा ताणें ट्रेसपास केला ते बरें आसा तुमचे सेक्युरिटी गार्ड खंय आशिल्ले आनी तांच्यांनी तेन्ना इमिजिएट एक्शन कित्याक घेवना ताका आडावना कित्याक काय ते नाशिल्लेच। आणि तशें जर आसा जाल्यार हे जे 26 सेक्युरिटी गार्ड ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनान दिले ते गेले खंय काय ते आमदारान आपले फ्लॅटार बंगल्यार आनी खंय जागो घेतला थंय बी लायल्या अशें तरी हातून दिसून येता कित्याक मडगांवकारांक मडगांव म्युनिसिपालिटीचे खंयच्याच जाग्याचेर ते दिसनात। म्हणटकीच हांवें आज कलेक्टराकूय लेटर केला आनी कलेक्टराक हांवें डिमांड केला की इमिजिएटली मडगांव म्युनिसिपालिटीच्या सीओचेर एफआयआर फायल करची कित्याक ही हॅज फेल्ड टू परफॉर्म हिज ड्युटीज विथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज।